आयची अपडेट म्हळ्यार कुडचड्या मार्केटा भितर जे लोकांची काल गर्दी आसली तशी गर्दी आज जाली ना। आनी मेन म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार जे नॉर्मली जे लोक भोंवताले तेच लोक परपर दिश्टी पडटाले बाजारा भितर। आनी एक नंतर मात कुडचड्यार आख्खी मार्केट बंद जालेली आसा। तशेंच आज वॅक्सिन ड्रायव्ह चालू जालेली आसा आयच्यान। आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची ते वॅक्सिन ड्रायव्ह शिफ्टेड टू सरोदय हायस्कुला भितर केलेले आसा। म्हणजे एक बरी गजाल जालेली आसा, कित्याक एक टेस्टिंगा लोक जो कोण येता ते आनी वॅक्सिन घेवपाक येतले ते मिक्सअप जावची न्ही म्हणून डिसिजन घेतले आसा। ती बरी गजाल आसा। आनी आज सुमारे 200 लोकां 200च्या चड लोकांनी आज कुडचड्या हांगा वॅक्सिन घेतलेली आसा। आनी फाल्यां आमी तेंकां विचारलें तेन्ना तेणी आमकां सांगलें फाल्यां 18+ बीन लोकां भुरग्यांनीक वॅक्सिन ड्रायव्ह चालू जातले। म्हणटकीर 45+ 18+ अशें करून 2 कॅटेगरी केलेली आसा आनी सेपरेट तेंकां वॅक्सिन दितले अशें म्हणून। सांग्यावेली अपडेट म्हळ्यार सांग्यार आज मार्केटा भितर व्हडलीशी गर्दी नासलेली। तशें मार्केट तुगेलो फूल एक नंतर बंद आसलेलो। तशेंच मामलेदार पुलीस बीन वाटेर कोण मेळटा अशें भोंवताले तेंकां विचारताले खंय वयता ते म्हणून, कितें एक बरी गजाल आसलेली। आनी तेंकां सांगताले घरा कडेन रावा बी म्हणून। तशेंच आमी वॅक्सिना ड्रायव्हाचेर वासपूस करपाक गेले तेन्ना आमकां हेचून सांगलेलें आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटरान जे वॅक्सिन दिताले ते शिफ्टेड टू गव्हर्मेंट हाय सेकंडरी भितर शिफ्ट केलें म्हणून। तशेंच पंचायत लेवल म्हणल्यार 14 आनी 15 तारखेक उगे आनी वालकिनी हांगा वॅक्सिन दितले अशें म्हणून। तशेंच 16 आनी 17 तारखेक वाडी हायस्कूल आसा त्या हायस्कुला भितर वॅक्सिन दितले म्हणून। आनी 18 आनी 19 तारखेक नेत्रावळी हायस्कुला भितर वॅक्सिन दितले। तशेंच 20 आनी 21 तारखेक काली पंचायती भितर वॅक्सिन दितले अशें म्हणून आमकां हेचून सांगलेलें आसा। म्हळ्यार तेणी सगळ्यांनी डिवायड केले आसा दीस बीन, कित्याक थंयच्या लोकांक त्या टायमार वॅक्सिन घेवचें अशें म्हणून तेणी मागणी केली आसा। तशेंच आनी एक गजाल सांगपाची म्हळ्यार आज चेअरपर्सन सांगे म्युनिसिपालिटीची आनी तशेंच वायस चेअरपर्सन कावन्सिलर तशेंच एक्स MLA सुभाष फळदेसाय हेणी गेस्ट हावस सांगेचो गेस्ट हावस जो आसा थंय विजीट दिलेली आसा आनी तेणी चॅक केलेलें आसा कसो आसा गेस्ट हावस म्हणून। कित्याक तेणी पयलीं सांगलेलें आमकां हांगा कोवीड सेंटर करतले म्हणून। त्या प्रमाणे तेणी गव्हर्मेंटा कडेन अपील केलेली आसा हें कोवीड बरे तरेन कोवीड सेंटर करचें अशें म्हणून। तशेंच सुभाष फळदेसायन आमकां सांगलेलें आसा जें कोवीड सेंटर म्हळ्यार हें ऑक्सिजन बीन बेड असलें कोवीड सेंटर न्ही म्हणून, जें आयसोलेटेड रावपा खातीर हें कोवीड सेंटर म्हणून। म्हळ्यार लोकांक घरा भितर जेन्ना एकटो कोण पॉझिटिव्ह जाता आनी ताका थंय एकट्याकच रावपाक प्रॉब्लेम जाता तेन्ना असल्या सेंटरा भितर रावचें। आनी कितेंय हेल्प जाल्यार तेगेलो जो ट्रस्ट आसा उत्तम फळदेसाय त्या थ्रू तो तेंकां मदत करपाक रेडी आसा अशें म्हणून तेणें सांगलें आसा। तशेंच चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सनान फूल एक्टिवनेस दाखयले आसा आनी हें कोवीड सेंटर जावचें अशी तेंगेली बी मागणी जालेली आसा। आतां खरें कोवीड सेंटर हें जातलें काय कशें वॅक्सिन ड्रायव्ह जातलें तशेंच मार्केट कसो आसतलो हें मुखारच आमकां कळटलें। तशें एक मुद्द्याचें आनी एक गजाल सांगपाची म्हळ्यार आमी अशें आयकून येयलां 18 वर्सां प्लस लोकां खातीर वॅक्सिन हें चालू केलें आसा ड्रायव्ह। पूण तितून भितर अशें दिसून येयलां कितें जें रजिस्ट्रेशन जो करता तो रजिस्ट्रेशन करता तेंकां फूल म्हूण दाखयता। म्हळ्यार कितें परत हें फूल आसा कशें आसा हें बीन आमकां कळपाक जाय। खरेंच हें फूल दाखयता काय रजिस्ट्रेशन हें सारकें जायना काय लोकांक करपाक कळना हें मातशें कळपाक जाय आसलेलें। ताका लागून मुखार कळटलें खरेंच हें कशें तरेन रजिस्ट्रेशन करप तें खूब लोकांची मागणी आसा कळोंक जाय म्हणून आमकां कशें तरेन रजिस्ट्रेशन जावपाचें अशें म्हणून। सांगेच्यान आनी कुडचड्या वयल्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर।